आमच्या गोंयकारांचो प्रमुख सण गणेश चतुर्थी म्हटल्यार 2-3 गजाली आमच्या ठळकपणे दोळे मुखार येतात. एक माटोळी, दुसरे नेवऱ्यो, मोदक, ह्यो काही वस्तू आसा पळय त्यो आमच्या ठळकपणे दोळ्या मुखार येतात आनी ह्यो वस्तू लोकांक मेळप आनी जाता तितल्या रिजनेबल प्रायसार मेळप म्हणून ते हे माटोळेचो बाजार जो करता आता 13 वर्सां जालीं हांगा लोलयां मैदानाचेर करता. ह्यो वस्तू चडश्यो माटोळेच्यो ह्यो शहरांत मेळना. ह्यो चडश्यो गांवांत रानांत हाडटात, लोक सोदून हाडटात, वचून मुद्दम हाडटात आनी ताका लागून आतां हालीं मडगांवचे लोक रावतात हांगा केन्ना हो बाजार लागतलो काय म्हणून तांकां खबर आसता की खंय मेळना तें हांगा मेळटा. आतां हांवें एक पळयलां तें कितें म्हटलें जाल्यार बिल्ला माडाचें कितें जालें माटोळेक बांदपाचें तें तुका नॉर्मली हांवें केन्ना पळोवना, फर्स्ट टायम पळयलो. सो अश्यो काही गजाली आसा ज्यो तुका नॉर्मली मेळना आनी त्यो तुका अशें हांगा ह्या बाजारांत मेळटा. त्या भायर ताणें एक बरी गजाल म्हणजे नाल्ल हाडल्यात दिवपाक आनी नाल्लाचो रेट खूब सो हांव तांचें अभिनंदन करता. कितेंय जावं पूण नाल्ल ताणें 40 रुपया 50 रुपयांनी नाल्ल विकता, भायर 70 रुपया जाले म्हणटात. पूण तांचें एक बरें काम ताणें केलां आनी नाल्लाची सायजूय बरी आसा. त्या भायर खावपाच्यो वस्तू सगळ्यो नेवऱ्यो धरून सगळें कितें तुका जाय तें हांगा मेळटा. हांव लोकांक आव्हान करता की मुद्दम त्रास काडून ती बाबडी थंयच्यान येतात, गांवांतल्यान येतात आनी ती हें करतात, विकतात आनी तांची एक अपेक्षा आसा की मडगांव शहरांतले लोक आमकां गिरायक घालतले. जे मडगांवच्या लोकांनी सगळ्या कडेन हांव विनंती करतात आनी तांकां येवन हांगा मुद्दम गिरायक घालचें. खरें म्हटल्यार तें बी तेन्ना रोयल्लें येदो व्हडलो व्हड जालो की आयज माटोळी खंय जर बरी मेळटा जाल्यार आतां म्हणपाक लागल्यात लोक की मडगांवान बरी मेळटा. बाणस्तारी मागीर सावड्ड्या अशें काही मोजकीच ठिकाणां आसतालीं ज्या खातीर माटोळी स्पेशल आसताली. लोक थंय वताले नाजाल्यार रानान वचून पुंजोवपाक वताले. पण गांवगिरो वाठाराचो सगळो बाजार आसा तो एका जाग्याचेर भरपाचें ज्या वेळाचेर ते सुरवात केल्ली त्या वेळाचेर म्हाका दिसता इतलो ताजो येदो व्हडलो हें जातलो अशें कोणाक खबर नाशिल्लें. पूण आयज त्या तरेन तांच्यांनी हें सगळी परंपरा राखून दवरल्या आनी सगळ्यांतले सगळे वस्तू जे माटोळेक बांदपाचे साहित्य जे आमकां हांगा किलोमिटरच्या अंतराचेर सुद्दां हाताक मेळपाना त्यो सगळ्यो जिन्नस हांगा एका बाजारांत भितर हांगा मडगांव शहरांत भितर मेळटा.